हांव पांडुरंग गांव केरीचो रहिवासी. आमचो शिगमो आहा तो काय बरी परंपरा आहा शिगम्याक, पूण तो काही कारणास्तव फाटलीं 24 वर्सां बंद आसलो. आतां आमी गांव समाजीक हळीद राणे हे समाज मेळान सगळे शिगमोत्सव उमेदीन साजरो करता. ह्या शिगमोत्सवाची आमची पुनवे दीस आमी होळी हाडटा. पाडव्याक आमची होळयेचें नमन जाता. पाडव्याक त्या दीस सांजचे चोर जाता, चोरोत्सव म्हणून आसता. तेज्या उपरांत चोरोत्सव जालो मागीर सांजची घोडेमोडणी आसता. दुसरे दीस आमचे धोंड न्हेसता. धोंड हे संपूर्ण गांवांत सगळ्या घरांनी फिरान धोंडांचे लोक दर्शन घेता, तीर्थ घेता. आनी आयज तसो सतीत्सव सुरू आहा. तसो हो चवथे दिसा सतीत्सव सुरू जाता. सतीत्सव सुरू जाल्या उपरांत सतीची एक जिवंत सती केलेली हांगा सगळ्या गांवांत एक मोठी परंपरा आहा. आनी सगळीं बायलां आसतात ती स्पेशली सतीच्या पांय धुवन तीर्थ घेता. आनी सती उत्सवाची सांगता ही फाल्यां सकाळी 5व्या दिसा जाता. 5व्या दिसा सती उत्सवाची सांगता जाल्या उपरांत इंगळेकरीण हो एक विशय आहा आमच्या गांवांत. जी सती गेल्ली तेच्या हेचेर इंगळेकरीण उपरांत जे 3 दीस उपास धरून बायलांच्या आंगा वरसून कोळशे घेवन ते इंगळे करता ते कोळशे वचून तेंचे सत्व हें करता. आनी मागीर आमच्या शिगम्याच्या नांवान जाता. 5 दिसांचो उत्सव.